Korintkarank Pauluchem Dusrem Potr. Chapter 2. तुमकां दूख दिवची न्हय म्हूण तुमकां नव्यान भेट दिना जावंक हांवें थाराव घेतलो. तुमकां हांवें खोंत दिली तर म्हाका खुशाल करूंक आनीक कोण आसा? तुमीच न्हय ती हांवें खोंती बरीत केल्यान ती? तुमीच ती म्हाका संतोश बरीत कोत्तात ती देखून त्या वेळार तुमकां भेट दिवन म्हाकाच हांव फकत खोंत हाडटलो आसलो म्हणून हांवें तुमकां तें पत्र बरोवन धाडलें. जेन्ना हांव संतोश बरीत आसा तेन्ना तुमकांय संतोश जाता म्हूण म्हाका खात्री आसा. खोंतींत आनी दुखींत बुडलोल्या काळजान आनी दुखां घोळोवन हांवें तुमकां तें पत्र बरयलें. तुमकां खोंती बरीत करूंक म्हूण न्हय पूण तुम्हा सगळ्यांचो कितलो हांव मोग कोत्तां तें तुमी जाणा जावंक. गुन्यांवकार्याक पावलू बक्षिता. कोणें जर खोंत दिल्या ती ताणें म्हाका दिवंक ना, पूण एके भाशेन व्हडलें करून सांगिना जावंक ती तुम्हा सगळ्यांकूच दिल्या. तुमचे सोबेन तें मनशाक खास लायल्या ती पुरो. तुमी ताका बhôgsuncho आनी ताका धीर दिवचो, नाजाल्यार आपले व्हôdd खोंतींत तो बुडोन वचत. तुमी ताची opurbai करून dakhoiat म्हूण हांव तुमकां उलो कोत्तां. तुमची परिक्षा करूंक आनी कितले खालतीकायेन तुमी आज्ञा पाळटात तें पळोवंक हांवें तें पत्र बरयलें. तुमी कोणाक बक्षितात तेन्ना हांवूय ताका बक्षितां, आनी हांवें बोगसणें दिलां जाल्यार हांवेंय बhôgsunची गरज आसली तर हांवें तें क्रिस्ताक उजीर दिलां. अशें सैतान आमचें जैत व्हरूंक पावचो ना. ताच्यो बुदी आमी बरीं जाणो. त्रोआसांत पावलूचो हुस्को, धर्मदुतांचें काम आनी ताचें मत. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगटूंक त्रोआस गांवांत हांव पावलों तेन्ना सोमयान म्हाका एक दार उगडून दिलें. पूण तीट म्हजो भाव म्हाका थंय मेळ्ळो ना जाल्ल्यान म्हाका थार ना जालो. त्या पासत त्या लोकांचो निरोप घेवन हांवें मासेडोनियेची वाट धरली. पूण देवाक दिनवासतां, कित्याक तो आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान धरून सदां ताच्या जैताच्या परिवारांत वांटो दिता आनी आमचे उदेशी क्रिस्ताचे वळखीचो दमदम सगळ्याक शिंपडायता. खरेंच म्हणल्यार आमी देवा मुखार चडटा तसलो क्रिस्ताचो दमदमीत परमळ. सोडवून जोडटात तांचें मोदें, तशेंच इबाड जावचे वाटेर आसात तांचें मोदें, ह्या निमाण्यांक मरोनाक पावयता तसलें मरणादीक घाणोरधान आनी पयल्यांक जिवान भरीत वेता तसलो दमदमीत सुगंध. असल्या कामाक खांद मारूंक कोण पुरतो जायत? आमी जाल्यार देवाच्या उतराचो धंदो कोत्तात तसले वेपारी आमी न्हय. असले वेपारी खूब, पूण आमी देवा उजीर खुद देवान पाठयल्ले परगटणार म्हणून साद्या मोनान क्रिस्ता सवें उतर परगट्टांव. देवाचें उतर हें.